नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकर. आयच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स. दिवचल पालिका वाठारांत एके बायलेचेर अतिताय करपाचो प्रकार पालिकेच्या स्वच्छता कामगारान हे कृत्य केल्ल्याचो दुबाव. गोयच्या क्रिस्तांव भावांनी बिरेस्तारा पाळो ऑल सोल्स डे. सिमेत्रेन वचून केली प्रार्थना. पुर्वजांक ओपली आर्गां. मया भटक्या गोरवांनी रस्त्यावयल्यान वचपी जोडप्याचेर केलो हल्लो. हल्ल्यात घोवाक आनी बायलेकूय लागलो मार. दोन खांब्याकडेन उबारात उड्डाण पूल. धारगळच्या लोकांची सरकाराकडेन मागणी. एसआयटीचो अहवाल मुख्यमंत्र्याक सादर. आता बॉल सीएमाच्या कोर्टात, म्हणटा व्ही.के. जाधव. हरमलच्या गिरकर वाड्यावयल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातले बेकायदेशीर बांदकाम करात सील. उच्च न्यायालयाचो सरपंच बर्नर्ड फर्नांडिसाक धपको. आता पळयात खबरो विस्तारांत. दिवचल पालिका वाठारांत एके बायलेचेर अतिताय करपाची घडणूक घडल्या. घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपी पालिकेच्या स्वच्छता कामगारान हे कृत्य केल्ल्याचो दुबाव आसा. तशी कागाळ संबंधीत बायलेन पालिकेत केल्या. दुबावीत कामगार संबंधीत बायल रावता ते सुवातेंतल्यान कंपाऊंडा वयल्यान उडी मारून वतनाचे दृश्य सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात चित्रीत जाला. तिचो विनयभंग करून तिचेर अतिताय करपाची घडणूक दिवचल पालिका वाठारांत घडल्या. हे घडणुकेक लागून दिवचल शारांत एकूच खवदळ पडला. मेळिल्ले खबरे प्रमाण दिवचल पालिका वाठारांतल्या वॉर्ड नंबर 14 मदीं ही गजाल घडल्या. वॉर्ड नंबर 14 मदल्या एका घरात राज्या भायली एक बायल केअरटेकर म्हूण जबाबदारी सांबाळटा. ती घरात एकटीच आशिल्ल्याची संद साधून घराघरांनी वचून कोयर एकठांय करपी पालिकेच्या एका स्वच्छता कामगारान तिचो विनयभंग करून उपरांत तिचेर अतिताय करपाचो यत्न केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळ्या. हे विशीं संबंदीत बायलेन पालिकेंत येवन अधिकाऱ्यां कडेन कागाळ केल्या. हे कागाळीची दखल घेत पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी संबंदीत कामगाराक सद्याक कामार येवपाक बंदी घाल्या. ह्या प्रकरणाची पालिका अधिकारी चवकशी करतात. हे विशीं पिडीत बायलेन अजून मात पुलिशेन कागाळ करूंक ना. ह्या प्रकरणाचें आतां फुडें कितें जाता तें पळोवपाचें पडटलें. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव तुकाराम सावंत. गोयच्या क्रिस्तांव भावांनी बिरेस्तारा ऑल सोल्स डे पाळो. ह्या दिसा कॅथलीक भाव भयणां शिमित्रेन वचून आपल्या पुर्वजांक याद करतात. दर वर्सा 2 नोव्हेंबराक ऑल सोल्स डे मनयतात. संवसारान अंतरिल्ल्या आपल्या घरच्यांच्या यादीन हो दीस पायतात. सिमेत्री फुलांनी सजयल्ली मेणवाती पेटोवन क्रिस्तांव भाव भयणींनी प्रार्थना केली. मरण आयिल्ल्या आपल्या घरच्या मनशाची याद करून तांकां आर्गां ओंपपाचो हो दीस. आयच्या दिसा 2 मीस चर्चीत जाता जाल्यार 1 मीस सिमेत्रीत जाता. आयज आमचो ऑल सोल्स डे. आमी मेले गेल्ल्या आमच्या प्रेयर करूंक येयल्या. मी सायकलां आतां वचून विजीट करता, वाती पेटयता आनीक प्रेयर करता. आमी सांगता आमचे मेलोले माय आनी अंकल एंड ऑल दीस थिंग वी केम एंड माय ब्रदर इज देयर वी केम टू visit him. Really like we come to visit today, pray for them, and if there is anything still remaining in this earthly life for them,
we ask God to give them the relief and take them to heavenly abode. So it's a day meant for them. Believe in Jesus Christ, they rose again from the dead and they are with the Father in heaven. Those who are in purgatory, they are going to heaven. So we came to pray. All the mass and we offer to them, no? Then they will get, their soul will go to heaven. Because a little sin we commit, no? Because they not repented. So that is the souls gone to purgatory. Understood? So we believe that today is the day they go to heaven when we pray. Everybody is by prayer, they will go to heaven. आयज आमी आसात सांतेनीस चर्चीन. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता हांगासर आमकां सगळे आमी सिमित्रीन आसा आनी सिमित्रीन आमकां लोकूय आसात आनी तांचो क्रिश्चन लोक भाव भयणी आसात तांचो आयज सोर्स डे आनी त्या दिसा ते आपले जे म्हणजे आपले कोण अशे मेल्ले लोक आसतात तांचे कडेन येवन ते प्रेयर करतात आनी तांकां हेवन म्हणजे देवा कडेन बरे भशेन रावपा खातीर प्रेयर करतात. ताचे उपरांत तांचो आदले दिसा ते दनपारच्या 3 अशा टायमार येवन सगळी क्लीनअप करतात. सगळे बरे भशेन तेंचे जे हांगासर तुमकां पळोवपाक मेळटले आमचे सगळे कडेन थंय येवन क्लीन करतात आनी बरे भशेन सगळे क्लीन करून थंयसर सजावट करतात. तुमी जर हांगासर पळयत जाल्यार सगळे कडेन तुमकां सजलेले सगळे हांगासर दिश्टी पडटा. जाल्यार तांचे लोक हांगासर येवन आपले जे लोक मेल्लेले असतात तांचे कडेन येवन प्रेयर करतात. तांकां समज जर कितें फाटीं फुडें कितें दिवपाक चुकलें आसात जाल्यार आयज येवन तांकां अर्पण करतात आनी असो हो सोर्स डे तांचो मनयलो वयता. सकाळीं 7:30 हांगासर मीस जाता. ताचे उपरांत 2 तारखेक 2 फावटी मीस जाता. सकाळीं 11:30 7:30 आनी ताचे उपरांत 10:30 अशें हे मीस आसता. जाल्यार आयज 2 नोव्हेंबर दिसा तांचो सोर्स डे आसता आनी ते आपल्या जे मेल्ले लोक आसता ताचे कडेन येवन प्रेयर करतात. तांकां जे कितें दिवपाचें उरलेलें आसात जाल्यार ते येवन हांगासर दितात आनी बरे सजोवन तेंचे कडेन येवन हे लोक कॅथलीक लोक जे आसा ते येवन तेंचे कडेन प्रेयर करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन नितीन सईत हांव वर्षा आश्वेकर. दिवचलच्या वेगवेगळ्या वाठारांत दिसान दीस हेडग्या गोरवांची समस्या गंभीर जायत आसा. वचत थंय रस्त्याचेर गोरवांचो वावर वाडला. ही गोरवां येरादारीक आडमेळ थारतात. गोरवांच्या हल्ल्याक जोडपें जखमी जावपाची घडणूक मये वाठारांत घडल्या. मयेचे शिरोडकर हे बायले सयत मोटरसायकली वयल्यान दिवचलच्यान घरा येतना केळबाय वाड्यार हो अपघात घडलो. आनी हांव बिचोले गेल्ले तेन्ना बिचोलसून येताले. येता आसतना थंय मदीं वाटेर खूब गोरवां आसलीं. एके सायडीक गाडी येयली आनी आमची गाडी आमी स्लो केली जाल्यार ते गाय आबूज जाली आनी आमचेर धक्को मारलो. धक्को मारिना फुडें आमी सायडीक पडली ते खूबच म्हाका जाल्यार हांव अशें गुण्यार पडलें की हांव आतां वाचना. इतलें म्हाका जाल्लें जाल्यार म्हाका ते देवानूच वाचयलें अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाजो घोव एके सायडीक पडलो आनी तें कितें जालें आमकां थंय कोणी तरी व्हेलें दोतोरागेर. व्हेलें आनी इतलें ते गोरवांक मातशी पळोवपाची खूब गोरवां थंय वयरसून देंवतेक येता आसतना सकयल हे मेरेन गिरणी मेरेन खूब गोरवां आसा. आनी म्हाका तर 15 वर्सां हांव गाडयेर वयता कारण म्हाका त्या गोरवांचो चड भंय दिसता आनी कुत्र्यांचो. बाकीचो कोणाचो भंय दिसना. थंय केळबाय देवळाच कडेन तोंडाच फुडें केळबाच्या म्हाका तकलेक लागले हातीक आनी पांयांक दोपराक लागला. सुजल्या म्हणजे दोपराक म्हाका चलोवंक मेळना आनी हातीक हे हांगासर. नाही तू कितें म्हणटा कितें वेवस्था करता कितें मातशें गोरवांक मातशें सांबाळपाची. आपली जर आसा जाल्यार आपूण बांदून दवरपाची. रातची जर चड बांदूंकूच जायी. आमी वयता तेन्ना ती गोरवां थंयच आसता. ना कोणा ना जर तुमची न्हू जाल्यार कोणाक तरी कळोवन तरी सांगा तुमी मातशी की ही गोरवां मातशी व्हरा खंय तरी म्हणून सांगा. इतलें सांगपाचें. धारगळे 2 खांब्या कडेन उड्डाण पूल उबारपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. दिसान दीस वाडटे घडणुकांचेर नियंत्रण हाडटले जाल्यार उड्डाण पूल जावप भोव गरजेचो. तशेंच उड्डाण पुलाचें काम पुराय जाय म्हणसर सिग्नल तरी घालपाचें नाजाल्यार पुलिसांक तरी तैनात करपाचें थळाव्यांचें म्हणणें आसा.
बरोबर आसा हांगा एक्सिडंट हे दिसान दीस वाडत आसा आनी खरें म्हणजे हांगा ते एटलिस्ट आतां फ्लायओवर जायना तो पर्यंत सिग्नलाची तरी अत्यंत गरज आसा नाजाल्यार 1-2 पुलीस तरी हांगा इमर्जन्सी दवरपाक जाय सरकारान आनी आमची सरकारा कडेन इतली मागणी आसा की हेजो फ्लायओवर हांगासर जो कॅन्सल जालो तो अत्यंत हांगा फ्लायओवरची खूब गरज आसा तो आतां फुडें ह्या सरकारान आमच्या तो प्रोसेस करून एक बेगींतल्या बेगीन करपाचो अशी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा. तारूच आतां हे जे हांगा गाडयो हे 2 खांब म्हणटा पळय थंयसरूच हे खुबशे मेजर एक्सिडंट जातात. तुमकां खबर आहा की हो फ्लायओवर एक्चुली पयलीं आसलो पूण तो कांय कारणास्तव म्हाका दिसता तो कॅन्सल करून वचत दवरला आनी आतां अशें जालां की पेडणे मतदारसंघात तशें मांद्रे मतदारसंघातले लोक ह्या रस्त्यावर म्हणटा तशे ट्युरिस्ट लोक ह्या रस्त्यार वयतात आनी खुबशे एक्सिडंट जातात. ताका लागून लोकांची मागणी आहा की हो बेगींतल्या बेगीन हो फ्लायओवर जावपाचो. पण फाटल्या 1-4 म्हयन्या पयलीं आमचे मुख्यमंत्री श्री प्रमोद सावंत हेंच्यांनी ह्या फ्लावराचे हेचेर निरीक्षण केलें येवन हांगा पळयलें आनी तेंच्यांनी म्हटलें की वर्साभरात आपूण हे प्रोसेस चालू करता म्हणून. म्हाका तेंच्या बद्दल खूब अत्यंत हे आहा हांव तेंच्या बद्दल आनी ते हेचेर काम करतले अशेंय म्हाका दिसता. लोकांची हे घेवन मागणी घेवन तेंच्यांनी हे काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें. तशेंच आमचे आमदार आनी पेडणे मतदारसंघाचे आमदार आनी मांद्रे मतदारसंघाच्या आमदारांनी हेतून लक्ष घालून मुख्यमंत्र्यां कडेन बैठक घेवन ह्या फ्लायओवराचेर बेगींतल्या बेगीन कारवाय करून हो प्रोसेस बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाची अशी मी मागता. आनी आमची पंचायतींनी सद्याक एक ठराव घेतला की हे फ्लायओवर जावच्या पयलीं सिग्नलाचे सिग्नल तरी जावचे म्हणून आमी सरकार कडेन सद्या मागणी करतली. राज्यातल्या जमीन हडप प्रकरणात निवृत्त न्यायाधीश V.K. जाधव हांणी आयोगाचो चौकशी अहवाल मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांचे मुखार सादर केलो. 10 म्हयन्यांच्या रिकॉर्ड ब्रेक वेळान आपूण हो अहवाल तयार केल्ल्याचे V.K. जाधव हांणी सांगले. Commission has submitted his report to the Chief Minister today. So what is, you cannot disclose the report, but give some details how much. So now the ball is in the court of the government. Okay. So better go there and ask the government. So what is there in the report? So how many days the commission has taken, like almost to submit the report? That is for the government to decide. Okay. How can the commission can say? No. Commission. How many days the commission has taken, sir? किती दिवस घेतले सर collect report? all that findings and this thing. It's almost 10 months. 10 months, yeah. Okay. I had taken the first sitting in the month of January. Okay. And completed this on 1st of November. Okay. So that is in the record break time. Okay. सर किती म्हणजे गंभीर असा अहवालात काही आहे का कोण? आता काय सांगते? Nothing can be disclosed like this. ओके. No direct or indirect question on that. सायटी आमी 1 man कमिशन जे बसयल्ले तांच्यांनी आज आपलो रिपोर्ट जो आहा गव्हर्मेंटाक सबमीट केलो. एक म्हणजे इन द रिकॉर्ड टायम सगळ्यात पयली हो रिपोर्ट आमकां सबमीट केल्या बद्दल हांव SIT कमिशनर तांचो फूल स्टाफ तांचे खूब खूब अभिनंदन करता. निश्चित रित्या तांच्यांनी जे एडवायज केला सजेशन्स केला आमचे AG आनी इंचार्ज CS आज आशिल्ले हांवें घेवन म्हणजे तांच्या कडेन हँडओवर केला. सो इन फ्युचर आमकां गोंयच्या लोकांची जमीन लाखांनी स्क्वेअर मिटर भायल्या भायर जे तिसरेच मनीस विकताले इवन दो नो मॅन लँड गव्हर्मेंट लँड रिकॉर्ड रेडी करून हे स्कॅम तशें पळोवंक वचत जाल्यार गेली 15-20 वर्सां चालू आसले ते खंय तरी ब्रेक केले ते त्या खातीर म्हाका खूब बरें दिसता. निदान म्हज्या लक्षांत हाडून एका सामान्य मनशान दिलें हांवें SIT फॉर्म केली आनी हे सगळें स्टॉप जालें. नो डावट आतां हेजेर केसीस चार्जशीट जावप आनी हे सगळे प्रोसेस जो आसा पळय सुरू जातलो. इन फ्युचर हांवें AG कडेन आतां डिस्कस केला की कशा पद्दतीन ह्यो ज्यो नो मॅन लँड आसा त्यो सरकारा कडेन परत येतल्यो. आमी म्हणटा की कितलेशेच लोक जे शिफ्ट जाले तेन्ना तांच्यो हांगासर आसलेल्यो लँड जी प्रॉपर्टी जाता ती सरकारा कडेन येवपाक जाय ती कोणाक विकपाक मेळची ना. ताच्या खातीर सरकार फुडल्यो स्टेप्स जे आतां घेतले. आनी दुसरी गजाल म्हणजे हांव पळयता की रिसेंटली अजून एक हांवें म्हणजे आमचे SIT क्रायम एक्सपिरियन्स वर्सली आशिल्लो तेज्यांनी पळयलें म्हणजे आनीकूय खूब लँड जर हे करिना जाल्यार विकली वयतली आसली. खूब मोठ्या प्रमाणात विकतले आसले जे स्कॅम मास्टर्स आसात 7 जाण आनी नांवां घेवपाची ना म्हणजे तांकां खुबशे फावटी अरेस्ट केले भितर उडयले. थोडेशे आमची वेगवेगळी डिपार्टमेंटल आतां तेंचेर सगळ्यांचेर इन्क्वायरी जावपाक सुरवात जातली इन डिटेलान. ही हॅड गिवन अ सजेशन्स कोण कोण हितूर आसा कितें आसा ते ती हातूंतल्यान कोणूच सुटचो ना. बट एक बरी गजाल गोंयकारांची लँड जो भायल्या कोणाक उरतले ती सरकाराची लँड सरकाराक उरतली आनी कोण तरी बाबडो भायर खंय आसा ताका टायम पिरियड दिलो वयतलो ताजी लँड आसा जाल्यार तेणी क्लेम करून तेजी लँड ताका मेळटली. दीस इज अ ग्रेट अचिवमेंट इन माय 10 years
ऑफ एज अ चीफ मिनिस्टर आय फील प्राऊड बिंग म्हणजे हांवें लँडच्या बाबतीत वेगवेगळे सातत्यान रिफॉर्म केल्या. एग्रीकल्चर लँडाच्या बाबतीत रिफॉर्म केला. सातत्यात गोंयची लँड जमीन हांव मुख्यमंत्री आसतना तरी अशा पद्दतीन ह्यो जमनी ज्यो आसा त्यो वाया वचपाक दिवचो. हरमलच्या गिरकर वाड्यावयल्या पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातल्या बेकायदेशीर बांदकामावयल्यान हायकोर्टान सरपंच बर्नार्ड फर्नांडिसाक धपको दिला. ताच्या बापायच्या आणि काकाच्या नावार आशिल्ली बेकायदेशीर बिल्डिंग 48 वरांत सील करपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिला. तशेंच दांडो पेडणेच्या सगळ्या बेकायदेशीर बांदकामाचो अहवाल 7 नोव्हेंबरा मेरेन सादर करपाचो आदेश खंडपीठान सरपंचाक दिला. ऑनरेबल जजान क्लियरली म्हटलां की नो डेव्हलपमेंट झोनान दॅट टू ऑल्सो विदीन 50 मिटर्स ऑफ द हायटायड लायन जे कोणी डेव्हलपमेंट केलां इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन बांदलां एकेर सारकीच तेंच्यांनी सारकें सिरियसनेस दाखयलां आनी जजमेंट असो दिला की हेच्या फुडें आनी कोणीच बांदचें न्हू आनी बांदलां पळय तें तेचेर एक्शन घेवची म्हणून सरपंचाक सांगलां. आतां कितें हे जे आमी घातलें पिटिशन पळय कांतारी म्हणटा तेका आतां 30 दिसाचो नोटीस दिल्या की 30 दिसा भितर ताणें आनी डेमोलिशन करचें आनी तेणेंच एफिडेविट फायल केला कितें आमीच डेमोलिशन करता म्हणून. हेचो मिनींग जालें की तो एक्सेप्ट करता कितें आपणें तें कन्स्ट्रक्शन इलिगल केलां म्हणून. आतां एक म्हण आसा पळय सुक्या बरोबर ओले जळटा तशें म्हाका दिसता सरपंचाच्या फॅमिली मेंबरांचें थंय कितें कन्स्ट्रक्शन आसा तें स्क्रुटनींग करतना ते जजान विचारलें बाबा हें कोणाचें तेन्ना ते सकाळीं सांगलेलें कितें 2:30 पर्यंत आमकां सांग म्हणून. तेन्ना एका प्रेजेंट दिलो सरपंचाक थंयच्या लोकल सरपंचाक आनी सरपंचान सांगलें की तेचे ते फॅमिली मेंबरांचें म्हणून. आतां तें कितें सिलींग ऑर्डर दिल्या वा तेंच्यांनी बिजनस आपली एक्टिविटी बंद करची म्हणून ताका जजान क्लियरली तांकां सांगलां. आरांबोल हॉटेल डेमोलिशन प्रकरणाचेर आज सुनावणी जाली आनी हे हॉटेल जे आसा हे खंयच्याच परिस्थितीन मोडचेच पडटले अशें हायकोर्टान सांगलें. हायकोर्टान 15 डिसेंबर मेरेन मुदत दिल्या हे हॉटेल डेमोलिशन करपाक आनी ओनरान हे हॉटेल सगळे कॉम्प्लायन्सीस सगळे एक्सपर्ट्स घेवन हे डेमोलिश करचे आनी कॉम्प्लायन्स रिपोर्ट एक सादर करचो 15 डिसेंबर मेरेन. तेंच्यांनी एक मुदत मागलेली मातसो आमकां टायम दिवचो म्हणून तो एक टायम तांकां दिल्लो आसा. आनी ते बरोबर पळोवंक गेल्यार हे कन्स्ट्रक्शनाक लागून हे वाद कन्स्ट्रक्शनाक लागून हे कन्स्ट्रक्शनचें प्रकरण आसा ते सरपंचाच्या आंगलट येयला. सरपंचाक कोर्टान सामकेंच वडीर काडलें. खंयच्या हितून तुवें NOC दिली काय ताका विचारलें आनी त्या हितून फुडें जशें आर्ग्युमेंट कंप्लीट जाता थंय कळ्ळें की ते सरपंचाचे अंकलाचे आनी बापाचे 2 हॉटेलां आसात एकाच तेकोन ती सुद्दां इलिगल आसात. आनी देखून कोर्टान सोमती ऑर्डर काडली कलेक्टरान हे सोमते वचून दोनूय हॉटेलां सील करपाची जो बापायची आनी त्या अंकलाची आसा तेजी. कोर्टान पयलीं ताका विचारलेलो जो धंदो कित्याक तेणी सांगलेलो शेक आसा आपलें कसलें कन्स्ट्रक्शन ना म्हणून. थंयसरूच तो फसलो. मागीर ताका कोर्टा फुडें एडमीट करचें पडलें एक सायडीचें एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन आसा ते पासून आपल्या बापाचें जावन आसा. तर तेणी कोर्टाक हें दिलां कित्याक आपूण अंकल आनी जो कोण बापूय आहा तांकां तो हें करतलो कन्विन्स करतलो हॉटेल सील करात म्हणून. वाळपय दुकानदारांकडेन दुकानाचे परवाने नाशिल्ल्याचेर वाळपय नगरपालिकेन दुकानां बंद करची अशी नोटीस काडिल्ली. देखून कांय दुकानदारांनी वाळपय नगरपालिकेक भेट दिवन मुख्य अधिकारी दशरथ गावस आणि नगराध्यक्ष प्रसन्ना गावस हांचे कडेन चर्चा केली. उपरांत दुकानदारांचो प्रश्न बेगोबेग सुटावो करतले अशें आश्वासन दिल्लें. सगळ्या दुकानदारांनी कायदेशीर कागदपत्रां दिले उपरांत परवाने मेळटले अशें नगराध्यक्ष प्रसन्ना गावस हिणें सांगलें. तांकां एक ट्रेड लायसन्स दिवचें म्हणून कित्याक तर आमचे म्युन्सिपालिटी जे आमचे वाळपय एरियेन जे शॉप चलता आमची म्युन्सिपालिटी आहा ती तेंच्या हेजेरूच इन्कमाचेरूच चलता. तेन्ना तांकां आमी सपोर्ट करपाक जाय की तेंचे फुडें धंदो जो आसा तो बरे भशेन चलचो. आमी सरान कावन्सिलरांक एक सांगलां की तांकां ट्रेड लायसन्स दिवचें जे तेंचे जे कितें डिमांड आसा ते एक्सेप्ट करचे. तांकां एक तेंचे एक डॉक्युमेंट कितें आसा हावस टॅक्साची जावं आनी कितें हें आसा ते तेंच्यांनी सगळे फॉर्मेल डॉक्युमेंट हें करून इनवर्डाक दिवन तांकां ट्रेड लायसन्स आमी दितली आनी शॉप ओपन करपाक हें करतली. पण जी तुम्ही आता मोहीम चलयली ट्रेड लायसन कित्या कारणा खातीर तुम्ही ट्रेड लायसन म्हणजे जे इल्लिगल आसात शॉप ते कितें म्युन्सिपालिटीक आमकां खबर नासता की तेंच्यांनी शॉप हें केला ओपन केला ते आमकां कळपाक जाय. म्हणजे वाळपय म्युन्सिपालिटीन ट्रेड करता जे तुमकां रेजिस्टर्ड ना तेंच्या खातीर तुम्ही तो ऑपरेशन स्टार्ट केल्लो. स्टार्ट केला म्हणजे
आमकां कळोंक जाय की कितले शॉप्स आसा अशे वाळपय म्युनिसिपालिटी एरियान जे विदाउट ट्रेड लायसन ऑपरेट करता? विदाउट म्हणजे तशें चड अशें ना. म्हणजे कोणी आतां एक नवीन हें केलां थंय आमचे एक मार्केट इन्स्पेक्टरान वचोन तेजेर इन्क्वायरी करची. म्हणजे तेंचे कडेन हें करचें की म्युनिसिपालिटीक तुमी दाखोवन दिवचें की आमी अशें अशें हें करता की आमी शॉप ओपन करता तेजें लायसन करतली. कळ्ळें की इल्लिगल करचें न्हू. कितें कामां आसा ती म्युनिसिपालिटी आमचे इल्लिगल करची न्हू. कितें आहा तें कायद्यान करचें अशें हांव. गोंयांत रावपी दर एकल्यान कोंकणी भास शिकपाक जाय अशें आदले उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हांणी सांगलें. तशेंच आपली मायभास आनी संस्कृतायेचो दर एका गोंयकाराक अभिमान आसपाक जाय अशेंय तांचें म्हणणें. गोंयकारांनी आपले मायभाशेचो प्रचार आनी प्रसार करपाक जाय. ते भायर भायल्या राज्यांतल्यान येवन गोंयांत राबितो करून आशिल्ल्या लोकांनी कोंकणी भास शिकपाकूच जाय अशेंय तांचें म्हणणें. Telugu, Tamil, Kannada, Malayali, Marathi, Assami, Punjabi, Konkani, Bhojpuri, any language, mother tongue that has come from mother's womb. Mother tongue is your eyesight. English is like your spectacles. If your eyesight is not there, even if you wear Ray-Ban glass, you won't say to carry. This has to be understood by all. So, we should teach our children to speak in mother tongue. I always say in Telugu, Gudilo, Bodilo, Vidilo, Amma Bodilo చూసిన భాష అయితే ఉందో ఆ భాషను మనం మాట్లాడాలి. Unfortunately, because British rule, Italian mindset, some parents also today also tell the children, Babu, Mummy so, Daddy so, why this Mummy, Daddy, Didi, Daddy, Kedi? I once again compliment the government on this wonderful program. And I also would like to appreciate all these associates of different states and people who have assembled here this evening here in Goa. Goa is a beautiful state and a beautiful people. Beauty and beauty combined together will become mighty. Beauty combined together will become mighty. I wish all the best people from different states. Tamil Nadu is your Janmabhoomi, Goa is your Karmabhoomi. Kerala is your Janmabhoomi, but Goa is your Karmabhoomi. So remember local traditions, respect the traditions of the host state also. That has to be kept in mind. Follow the traditions here. Do not leave connection with your state. This is my advice to all of us. Thank you very much. Namaskar. Nandri. Vanakkam. फेरीबोटींतल्यान यो वच करपी टू व्हिलरांक तिकेट लावपाचो न्हंय येरादारी खात्याचो प्रस्ताव आसा. टू व्हिलरांक दर म्हयन्याक 150 रुपयाचो पास काडून कितलेय फावट फेरयेंतल्यान यो वच करपाक मेळटले. जाल्यार 4 व्हिलरांक म्हयन्याक 600 रुपयाचो पास काडचो पडटलो. नाल्यार एके फावटीक 10 आनी 40 रुपया फारीक करून क्रॉस करचें पडटलें. सरकाराक फेरीबोटीचेर येणावळ येवची तशेंच आनीक बरे तरेन लोकांक सुविधा उपलब्ध करून दिवपाक टू व्हिलरींक चार्ज करपाचें थारलां म्हणून मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. The charges आयजय आसात ते 4 व्हिलर आसात. आतां हाजे फुडें पॅसेंजरांक चार्जीस नासतले. जे टू व्हिलर आसात तांकां चार्जीस लागतले. तुमकां खबर आसा की आमचे रॅम्स जावं बाकीच्यो ज्यो हें आसात वी आर गोईंग टू इम्प्रोवायज दी सर्विसीस आनी ताजे खातीर नवे रो फेरीज आसात. हे सगळे जर घेतलो जाल्यार व्याप मोठो जाता. आमी पयलें जर जाय जाल्यार फेरी सर्विसीस इट इज अ सर्वीस आनी आमी आयज जरी चार्जीस लायता म्हणलें जर जाय जाल्यार स्कुटरीचेर आमी चार्जीस कितें लायतात. एक ताणें जर पास काडलो जाल्यार तांकां 150 रुपीज पासाक पडटले. त्या 150 भितर तो 1000 फावटी येवन वचपाक शकतलो. मंथली चार्ज ताणें एक फावटी जर पास काडलो जाल्यार तो 150. आमी 4 व्हिलरांक 600 चार्जीस लायतले. एक फावटी केल्यार ताणें कितलेय फावटी वचून येवनी कांय प्रॉब्लम ना. खंयचीय फेरी आसूं कळ्ळें ना ती फेरी आसा ताका रूट आसता. रूट आसा त्याच रुटाचेर ती चलतली ताका ते हें आसतलें. आनी हें सगळें कलेक्शन कशें जातलें ताजे कडेन ताणें ते पास काडपा खातीर खंय तरी दुसऱ्या ऑफिसान वचपाक जाय अशें कांय ना. ताज्यांनी ऑनलायन पास काडपाक जाता. ताज्यांनी फेरीन वचून पयशे दिवन थंय पास काडपाक जाता. इट इज ऑल्सो वॅलीड. हांव जर हातून टॅक्निकली बरो हें ना कळ्ळें म्हाका ते ऑनलायन वचपाक कळना
जाल्यार फेरेन गेला आसतना ती एक मशीन घेवन आसतलो, तो ताजो डेटा घालतलो, तो ताका पास एक फावटी पेमेंट केलो जालो. तो पेमेंट गेटवे बी वापरतले आनी ते करून घेतले. जर कोणाकय सिंगल वचपाक जाय जाल्यार आमी ते डिस्करेज करपा खातीर म्हणजे सिंगल केन्नाय कोणी वता जर जाय जाल्यार ताका 40 रुपया दवरल्या. अदरवायज विदावट पास वता ताका मात 40 रुपया पर ट्रीप आनी हाका एक 10 रुपीज आसा. कोणाक स्कुटरीक 10 रुपीज आनी हाका 40 रुपया. 4 व्हिलराक 40 रुपया वतात, कळ्ळें न्ही. सो मोस्टली कशें आसा त्या रुटाचेर सदांच येवपी मनीस आसात, तांकां पास काडले जर जाय जाल्यार ती 10 रुपयांनी ट्रीप पडली. आतां आसा तशीच पडटली. म्हणून आमी सगळे हांकां पास काडून गेले जर जायत गव्हर्मेंटाचो रेवेन्यू लिकेजीस जावचे ना. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द लिकेजीस अँड डिस्करेज दी म्हणजे जे सदां उठून अशें वतात तांकां पास काडले जर जाय जाल्यार म्हणून पास खूब सवाय दवरिल्ले आसात आनी जाणे करून आमचे लिकेजीस आसा त्यो प्लग जातल्यो. प्रत्येक जाण रेवेन्यू जनरेट जातलो आनी एक संवय जातली. रोरो फेरीची आनी एक 6 म्हयन्यांनी येतले. आमी टेंडर हें केल्लें आसा आनी टेंडराचेर कोण येता ते रोरो फेरीज म्हणजे आमचे रिक्वायर प्रमाणान बांदतलो जर जाय जाल्यार त्यो 6 म्हयने वतात. सो वी वील गेट रोरो फेरीज इन 6 months टायम. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव संविधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सर्व HR मंडळींना माझी नम्र विनंती आहे की ह्या वर्षी रांगोळी काढायची स्पर्धा घेण्याच्या ऐवजी फराळ बनवण्याची स्पर्धा घ्या. त्यासाठी आजच घरी घेऊन या सुहाना चकली भाजणी आणि सुहाना चिवडा मसाला. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.